आज आमचो नगराध्यक्ष हांवें पेपरार वाचल्यान तुमचे मिडियाचे वयल्यान कळ्ळें म्हाका की तो स्टेटमेंट दिता की कॉन्सिलर खंय जांबावले गेल्ले ते पिवन गेल्ले जावं चिकन मटण खावन गेल्ले. हांव कंडेम करता. हे जे तो कितें उलयता न्ही हो एज अ सिनियर तो आमचो कॉन्सिलर जावं नगराध्यक्ष आसा आतां हाज्या पयलीं नगराध्यक्ष ताणें ते विचार करपा जाय उलयतना की जे पळय जांबावले सुद्दां गेल्ले न्ही ते बऱ्या मनान थंयच्या भायर सरना. एक आमच्या बरोबर एक सारस्वत आमचो कॉन्सिलर आसा बरो भुरगो आनी तो ग्रामच जांबावलेचो सारको. आमी मडगांवचे सारके ग्रामच दाम बाबाचे मनीस पूण ताणें सुद्दां सांगिल्लें न्हान धुवन सगळे भायर सरतना आपल्या घरा कडेन न्हान धुवन सगळे भायर सरले. कोण सोरो पिवना कोण कांय ना सगळे बरे आशिल्ले. बेश्टे कितें नागलो हांव तर लायफान सोरो केन्ना पिवना आनी आमचे कॉन्सिलरांक सांगता बेश्टे ताणें आरोप करचे न्ही. कितें म्हटलां ताका म्हजो कसलेच कॉमेंट पास ना. कित्याक म्हाका त्या लेवलीचेर वचून कसलेच कॉमेंट कोणाक रिप्लाय दिवपाची इच्छा ना. हांवें कोणाकच कांय वायट म्हणिल्लें ना. हांवें फक्त सांगलां की थंयचें जें पावित्र्य आसा तें सांबाळपाची गरज आसा. ती ताजी आसा जबाबदारी म्हजीय बी जबाबदारी. आमी हें पावित्र्य सांबाळूंकूच जाय प्रत्येकान. तो खंयच्या धर्माचो जातीचो जावं इतलेंच म्हाका आनी तेजेर कॉमेंट कांय ना. ते कॉमेंट म्हाका कसले पास करपाचे ना तेजेर. ताणें कितें सांगलां म्हाका ती इमिजिएटली दिवपाक ताका रिप्लाय दिवपाक म्हजे कडेन म्हाका तरी कांय गरजशी दिसना. हांव म्हणटा तुका जर इतलें दिसता न्ही की हांव इंडिपेंडंट आयिल्लो जाल्यार हांव चॅलेंज हांव ताच्या फाटल्यान रावता. ताणें थंयचो रिजायन जावचो. दिगंबर आमचे पॅनल आयलो तो आतां इंडिपेंडंट म्हणून फायदो ना. तूं आतां रिजायन जा हांव ताच्या बरोबर आसता. चल हें सगळें स्थगीत करया जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर लावया हांगा. ताका रिजायन जा म्हणून सांग. परतो इलेक्शनाक वच म्हणून सांग. ताजें निवडून यो म्हणून सांग ताका. चॅलेंज ताची निवडून येता जाल्यार. बेश्टोच कितें उलयलें म्हणून जायना. दुसऱ्यांचेर आयला आनी आपूण हें करतलो तें करतलो म्हणटा. आयत्या वेळार नागोबा जायनाका म्हणून सांग ताका. आनी पळय ते निवडून आयलो जाल्यार महेश आमोणकर ताच्या फाटल्यान आसतलो परतो. ताणें एक चॅलेंज दिला रिजायन जावन तूं इंडिपेंडंट न्ही पयलीं दिगंबर कामतीच्या पॅनलाचेर आयिल्लो. ती चॅलेंज न्ही तागेले तो कोण ताका काय तो इंडिपेंडंट निवडून म्हणून आयलो. ताका म्हाका तेजेर कॉमेंट्सूच करपाचें नाका. ताका कांय संबंद ना. तो कोणाकूय आज ऑन बिहाफ ऑफ कोणाचो स्पोक्स पर्सन जावंक शकना. हांव खंय निवडून आयला कितें आनी तें म्हजें हांव जाणा न्ही. म्हजे कडेन कॅपेसिटी आसा दुसऱ्यांक निवडून हाडपाची. तोय आपणाक तिकेट दी म्हूण सांग म्हणून आमच्याच पॅनलान तो म्हाकाय एप्रोच जाल्लो. सो ताणें असल्यो गोश्टी करप न्ही. ताणें आपल्या पुरतें कितें तें पळोवपाचें आपल्या वॉर्डाचें डेवलपमेंट. सबंद मडगांव बद्दल उलोवपा सारकें तेजे आतां इतली हें ना तेजे कडेन.